13 तारखेक जे आसा हे आझाद मैदानाचेर आंदोलन आशिल्लें, म्हणजे तुमचो मेळावो आशिल्लो तो आयज थंय पोस्टपोन जाल्या कारणान तो तुमी हांगा दवरला, क्रांती मैदानाचेर म्हाड्डोळा दवरला. लोकांक कितें सांगिल्लें दिसता, खास करून जे यूथ आहा तांकां? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोस्टपोन जावना, ते परमिशन आझाद मैदानाचेर डिनाय जाला म्हणून आमी क्रांती मैदान म्हाड्डोळाचेर करपाक सोदता. सो म्हाजी मेसेज एकूच आसतली त्या दिसा भाशेन आयजूय क्लियर आसतली की जाता तितले जेन झी यूथ आनी सगळे नो मॅटर वॉट द एज ग्रूप इज सगळ्यांनी थंय येवचें, बिकॉज वी आर फायटींग फॉर वॉट इज रायटफुली आर्स. आमी कोणा कडेन फेवर मागिना, आमकां जें कितें संविधानान बरयल्लें आसा तें मागपा खातीर येता. आणि आय थिंक एवरीबडी हॅज द रायट टू गो दॅर अँड बी पार्टिसिपेट इन दॅट. आणि हांव सगळ्यां कडेन हेच मागतलें की सगळ्यांनी खूब मोठ्या संख्येन थंय येवचें आनी आपलो सहभाग दाखोवचो. रॅली आसतली थंय? रॅली अशें कांय आसपाना. इट वील बी अ फॉर्मल फंक्शन इन सोलॅरिडिटी विथ द गव्हर्मेंट. खंय क्रांती मैदान म्हाड्डोळ न्ही? हय, क्रांती मैदान म्हाड्डोळ 3. वाह दादी, डिलीशियस फूड बनाया है. माँ जी के हाथों में जादू है और उनके साथ पंचामृता प्रोडक्ट्स का चमत्कार. तुम इतने डाइट कॉन्शियस हो ना, तभी माँ ने तुम्हारे लिए खास पंचामृता के फोर्टिफाइड चावल और आटे से खाना बनाया है. मैंने किचन में सब चेक कर लिया और सबसे अच्छी बात, पंचामृता के प्रोडक्ट्स गांव हो या शहर, हर जगह अपनी महक बरसा रहे हैं. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.